गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहे न्हू बरी सगळ्यांक. आमी बी हाय बरी. आयज एश वेनिसडे आनी आतां व्लॉग कमेंस केला. आतां हांव कुजनान येयला. कुजन म्हणल्यार पालक हाडलोली हांवें पयर पालक पनीर करता म्हणून. पूण ती पालक न्हू सारकी फ्रिजीन दवरून हें जालें कित्याक हांव वयचे पयलीं हाडलो न्हू ती सारकी हें जालें. सो आतां दाव घालून पालक घालून करून दवरल्या. शूट करून ना कित्याक मागीर 2 फॅमिली मेंबरा फोन येयलो. सो शूट करतालें अर्दें करून ना मागीर स्टॉप केलें. मागीर तेका उलयता मागीर गॅसीर दवरली आनी आतां दवरल्या ती करपाक कुकरान घालून आनी मागीर फोन मारतलें. आनी थंय पनीर काडल्या. पनीर करता प्लेन भुर्जी टायप करता पनीर. आनी मोदें मोदें हो येता रडो खुजनान करून काय करून दिन तो. ताका लागून आयज कांय शूटूय करूं ना कांय ना. धांवन येता म्हणून मोदें मोदें. आतां चोयता पनीर करता आनी मागीर वयता तेच्या कडेन. ओके मागीर तुमकां दाखयता. तेन्ना दाखयता कितें केलें तें. आनी मामीन तेका नुस्तें काडलां. बाबा दाखयता. बाबा लागून नुस्तें काडलें. सौराक केला आनी मागीर ते फोन मारता. ते कांय शूट करूं ना. डायरेक्ट फोनाचेर दाखयता. कितें जाय तें सांगता. उकडले दाव भाजी कांदो आनी टोमोट घालून डायरेक्ट तितून घायले आनी उकडले. आतां मॅश जालें तें फकत फोन मारता. तितून रचोवपाक येता. मीठ आतां घालपाचें टेस्टा प्रमाणे तुमगेलें. दाव हांवें थोडी घायलेली आनी भाजी चड कितें म्हाका भाजी कशी जाय म्हणून जाय जाल्यार दावूय सुबेज घालूंक जाता. सिंपल दाव रेसिपी. चवथी पिठो घालता थोडोसो. पयलीं उकडटा तेन्नाय घालून जाता पीठ. दाव न्हू ऑलमोस्ट जाली. ओके सो ती जाली. कोता पनीर भुर्जी. पनीर काडलें कोता पनीर भुर्जी आनी चोय भोंवता हाटल्यान करून दिना. चलती दाव बी पनीर आनी पिकल. पनीर न्हू फ्रेश पनीर न्हू तेंगेलें तें हें कशें रावच ना. क्यूब कशें रावना सगळें मेल्ट जाता. आनी गरम मसाला बी हांवें थोडे घायले. भुर्जी कशी सारकी सगळें जाल्या तेजे बुगले रोटा जालें. तें न्हू फ्रेश पनीर न्हू ते ब्लॉक कशें रावना. शॉपांचेर मेळटा ते बरें गोट आसता. हें सारकें फ्रेश न्हू तोंडान घालतात मेल्ट जाता. जालें म्हाजें तो येवन रडटा. तेणी चिकन गेलो न्हू थिंगा तसो करतालो रावना आसलो तेजे कडेन. मागीर मेळटा तुमकां. ओके तेजे बारा मातसो टायम स्पेंड करता. कोरियर येयलो म्हागेलो. कितें येयलो तो म्हाकाय खबर ना कितें ऑर्डर केलो तें. छापूनूय गेलो डॅडी बाराबर. कॅब बी घालून गेला. चोयता कितें येयलें तें दाखयता तुमकां बी. येता कितें येयलें काय म्हाका उगडास न्हू कितें ऑर्डर केलो तें घेवन येता. For me? Huh? I don't know what you brought for me. Baba showing me? Yeah. Okay, sure. Open and show. Where going, Ri?
स्टिकर जाल्ले सो काय जायचे ते मेथी स्टिकर मध्ये मेथी घालपा लायक ना सो ते बेश्टे ऑर्डर केलो कशें येता चोवपा सो हाल्या मेथी हाडटले आनी तेजे उपरांत हाती लावपा ते कशें लावप ते दाखयता मागीर मेथी स्टिकर्स डिझायन तितू बरी जायन न्हू म्हाकोडे सो ते ऑर्डर केलेले ओके हाडा ते लावपा हाल लायत तेन्ना दाखयता आतां हाडलोली ना हाडूंक जाय मागीर हाडटले लायतले भायले हेटा नानू कम्या डोंट गो दॅट सायड हे जे पेरू हा एक धाकटे न्हू पेर हायचे डॅडीक काडू लायता पिकला बरे कम्या राजा कम्या प्लीज केम सी बार्किंग सी दे डॉगी सो गाय जाते भायर येयले ते तितू गोदर रुमानो आलोले गोरमी चोड जात न्हू सोसूं जायना चिकू डोंट गो आ सो तेका हेडपा धाड हांव तर तिन्ने सगळी सुनी हा हूं गेलोलो लावन करून गेलोलो आपूण चलोच बी माली एकू तेशी दारूपा नालो न्हू तेशी माता तेशी धांवला आनी सुणी येयली भिले हांव तरी पूण हांव असो जाल्यार आनी मुखार धांवतलो आनी मुखार आनी सुणी आहाय न्हू मागीर मागीर बुबिलो आनी मागीर येयलो तेडी भितर आलो तेडी च्या पिवपा धाडलेलो कित्याक तो आतां न्हू मिस्टीक घेवन येयला मिस्टीक घेवन गेलोलो ताका लागून मागीर मेळ तुमकां शूट कोत्ताय म्हाजे ग्लॅम गालाचे शूट जाले कॉफी पिता कॉफी केले शीट मास्क लायलोलो तोंडाचेर ग्लो येयला जाल्यार चोय दोपाचे तोंडा तितून नाहलोले चोय आतां मातसो ग्लो येयला शीट मास्काचो एक शूट केला 2 शूट केला तेचेर हांवें सांगलोलें न्हू हें कोचिना रेगुलरली जावपा ना म्हणोन येवपा ट्राय कोत्ता रेगुलरली घालपा चोयता कशें कितें जाता तें ओके च्या पिता आनी मेळ तुमकां तो भायल्यान हेटा किट डॅडीक घेवन बसयलो चोय डॅडी बसला तेच्या स्विटी बारा गेलो तो स्विटी खूंय येलो गो तेका तुवें बाबाको हे स्विटी न्हू आमगे प्रिन्सा टायमा वयले प्रिन्साचे पयलीं प्रिन्स जावंकू नाहलो तेन्ना भुरगीं काडलोलीं आनी प्रिन्साक हाडलो न्हू तेन्ना दिसलो ताका प्रिन्स आपलो भुरगो कसो म्हणून मागीर ते प्रिन्साक बरें कोत्ताले पूण प्रिन्स मेलो पडटलो आहलो हांवें मातशें ग्लॅम गला शूट बी करूं मेळटा ना जाल्यार कांय पॉसिबल ना सकाळीं मागीर अर्दी रेसिपी शूट केल्या चोय तुमी चोयल्या न्हू प्लस तितून मागीर फोनूय येयलोलो मागीर डॅडी चोयता तेका फोनूय येयलो तितून आनी मागीर शूट करूं मेळो ना कितू दिसांनी कॉफी पिता मातशें ब्रेक घेयलो खरो म्हूण सांगू गायज पूण वदी हा खूब कमेंट्स येयले म्हाका ते ब्लू ड्रेसान बरें दिसता म्हणून थँक्यू सो मच एवरीबडी तो ब्लू ड्रेस न्हू हांवें मारगांव घेयलोलो एक वर्सा फाटीं गेलोलो गेले जानेवारीन गेलोलो न्हू ह्या जानेवारीन न्हू 2024 जानेवारीन गेलोलो फेस्ताक गेलोलो लास्टाक तो फेस्ताक घालून पावोंकूच ना फेस्ताकूय वचोंक ना थिंगा व्हडलो ड्रामा जालोलो आनी ते ड्रामाचेर न्हू फेस्तिकाय नाम गेले ह्या वर्सा फेस्ताक घालूं ना तो म्हाका अशें सांगिल्लें तेशेंचेर अशें ट्रिप्सांचेर घालना हांव अग्री कोता मिसाक मीस ट्रिप्सांचेर बी घाललें पूण जॅकेट घालता न्हू सो जॅकेट घालता म्हणून आहलोलो पूण म्हाका सांगलो जॅकेट वन टी ओके गिवींग जॅकेटूय घालना म्हणून लागलें सायडीच्यान तसलें घालिना तेका मागीर तो घालूंक ना म्हणून आतां काजरा भायर काडलो तो हांवें सोमतो आनी आतां ओके आनी मेळटा तुमकां म्हाका बाबाली चाव घालता देनाचो फ्रेंड येयलोलो गेलो देनाचो फ्रेंड येयलो चोय कितल्या दिसांनी मेळ्ळो तो तेका तो तेज्या हातीन तो मामीच्या हातीनच्यान घेता तो तेजो फ्रेंड तो पूण तेच्या हातीन घेता तेच्या हातीन घेता हे रागाड तो पयलीं आपयलां दिवंक ना मागीर आतां येयला सांगता ह्या लागाड देनाचेर तूं नाहलो काय जाता तो मेळो केला तो तुका सो गायज हेचो आतां तुमकां मेळटा एश वेनसडे व्लॉग शूट केलोलो तो व्लॉग आयज वयता आयज फर्स्ट फ्रायडे
आणि काल थर्सडे न्हू काल मातशें शूट केलोले मातशे 2-3 क्लिप्सिंग्स आहा ते तुमकां हांव हाल्या घालतलें आनी आयज कांय शूट करून ना आनी आयज खूंय वचपा आहलो थिंगाय वचोना त्या म्हणजे न्हू हिंगा चॅस्टान अशें न्हू चॅस्टान एज सच न्हू हेचो हिंगा हो पार्ट दितोल्या आड आहाय ती मोदली थिंग दुखतालें खूब दीस जालें 2 म्हयने कितें जालें दुखता आनी हें करूं ना इग्नोर कोत्तालें आयज तें जातो बरें जातो म्हणून पूण आयज न्हू चड जालें मातशें चड दुखोत म्हाका सो आतां आफ्टरनून चड दुखो लागोलें सो इवनींग डॉक्टर आसनाय न्हू सो हाल्यां सॅटरडे सो चोयतोलें हाल डॉक्टर आहा जाल्यार हाल डॉक्टर वचोन मेळटोलें हिंग मातशें दुखोता चड पयलीं जाता तें आतां जायन तें करपा आतां कॅर घेवपा जाय बाबा लागोन बाबा चोवपा जाय न्हू बाबा मागीर बाबा लागोन बरो रावपा जाय तेका लागोन सो आयचो ब्लॉग तुमकां सिंपल ब्लॉग कसो दिसलो बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करूं विसरो नाका ओके आनी मेची नेक्स्ट ब्लॉगान हालच्या ब्लॉगान थोडेशें कालचे क्लिपींग कितें शूट केलां पळय तें घालतलें आनी आयज आनी कांय शूट करून ना सो आतां इवनींग कितेंय शूट करीत जाल्यार तें घालतलें ना हाल्या डॉक्टरागेर वयतलो न्हू सो तें हाल्याच्या डेचें कितें रुटीन आहा तें हाल्या तुमकां घालतलें ताका बॅकअपा बी आतां कांय ना ओके सो मिरची हाल्याच्या ब्लॉगान आनी आयज खूंय वचपा आहलो तें तुमकां हाल्या कळटलें कालचे डे फ्रायडे न्हू काल हांवें सगळें शूट केलें खूंय वचपा जाय तें सगळें रेडी करून दवरलेलें रूप बीप सगळो काडून दवरलेलो खूंय वचों जाय तें तुमकां हाल्या कळटलो सो हाल्याचो ब्लॉग मिस करूं नाका चोवपा ओके बाय गायज